गोय प्रदेश युवा काँग्रेसीचो अध्यक्ष अर्चित नायका सयत ताच्या पदाधिकाऱ्यांनी भाजपाच्या कार्यकर्ते आड पणजे पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल केली। 30 जानेवारीक चिमलाकारांचे महाआंदोलन आशिल्लें, ताका लागून कायदो आनी सुवेवस्था इबाडची न्हय म्हूण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कलम 163 लागू केल्लें। ह्या कलमा प्रमाण 5 परस चड जाणांक एकठांय येवपाक बंदी आशिल्ली। मात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हांचे कार्यावळीक भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या कलमाचें उल्लंघन केलें। तांचेर कारवाय जावची म्हणून युवा काँग्रेसीन पणजे पुलिशेंत कागाळ दाखल केली। जे ब्लेटंट मिसयूज ऑफ लॉ जो चल्ला तो यूजच जालो, त्यांच्या खातीर यूज न्हू, बीजेपी खातीर यूज, आमच्या खातीर मिसयूज। सो जे सेक्शन 163 जे ताणें मिसयूज केला आनी ओपनली बीजेपीच्या लोकां खातीर कायदो वेगळो आनी गोंयच्या आम जनते खातीर कायदो वेगळो हो भारतीय जनता पक्षान दाखयला आनी आमी हेजो निशेध करतात। त्या खातीर आमी जे कलेक्टर नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जो नोटिफिकेशन काडिल्ली आनी जो ताणें ऑर्डर काडिल्ली आनी ताका म्हणिल्लें की आमी मोर दॅन 5 पीपल कॅनॉट असेंबल इन पणजी, आनी ही ऑर्डर कोणा खातीर काडिल्ली? ही ऑर्डर ओपनली बीजेपीनूच सांगला, बीजेपीच्या युथ प्रेसिडेंटान सुद्धा सांगला की ही ऑर्डर काडिल्ली आमी की फक्त ते चिमलाचे लोकां खातीर, की ते चिमलाचे लोक पणजी येवन प्रोटेस्ट करपाक जायना म्हणून काडिल्ली। पण आमचे जे ओकेजन केल्ले आमी, आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट आयिल्लो बीजेपीचो नितीन नबीन आनी बाकीचे दामू नायक आनी सगळे, त्यांच्या खातीर ते कोता येता बिकॉज फॉर देम इट वॉज अ स्पेशल ओकेजन। हांव विचारपाक सोदता की तुमच्या खातीर तो स्पेशल ओकेजन आनी आमचे चिमलाचे लोक आझाद मैदानार येता प्रोटेस्ट करपाक, पीसफूल प्रोटेस्ट करपाक, तो स्पेशल ओकेजन न्ही, तोही आमच्या खातीर स्पेशल ओकेजन। तुम्ही समज अलाव करपाक शकना, समज आझाद मैदानाचेर प्रोटेस्ट करपाक आमकां पीसफुली अलाव करना बिकॉज आझाद मैदान इज नोटिफाईड बाय द गव्हर्नमेंट की दॅट इज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट, जाल्यार तुम्ही डिनोटिफाय करा आझाद मैदान। यू डिनोटिफाय एज आझाद मैदान एज अ प्लेस टू प्रोटेस्ट, कित्याक तुम्ही अलाव काय करना, तुमचे ओकेजन सगळे सेलिब्रेट करताना खंयचोच कायदो लागना। सो कायदो हो गोंयकारां वेगळो आनी कायदो हो बीजेपीच्या लोकांक वेगळो। हे जे जस्टिफिकेशन आम्ही मागला आता, PI नाशिल्लो, ते सब इन्स्पेक्टरान सांगला की आम्ही तुमकां इन रायटिंग दितले, सो वी विल वेट फॉर हिज रिप्लाय।